दिवचलच्या बाजारातले गटार सध्या धोकादायक जाल्ले आसात। गटारावयल्या लादयांची मोडतोड जाल्ल्यान कांय कडेन गटार उक्ते पडिल्ले आसात। देखून आता बाजारात भोंवप धोक्याचे जाल्ले आसा। मजगती सोमारा एक गाडी गटारांत आडकून पडली। सुदैवान कसलीच वायट घडणूक घडूं ना। दिवचलच्या भर बाजारात आशिल्ल्या गटारांची सध्या सामकी दशा जाल्ली आसा। बाजारात आशिल्ल्या ह्या गटारा वयल्या लादयांची मोडतोड जाल्ल्यान बाजारातले हे गटार कांय कडेन उक्ते पडिल्ल्याचे चित्र सध्या पळोवपाक मेळटा। बाजारातल्या छत्रपती शिवाजी महाराज संकुला कडेन तर ही समस्या गंभीर आसा। ह्या वाठारात किमान 4 ते 5 कडेन गटार उक्ते पडिल्ल्याचे चित्र सध्या पळोवपाक मेळटा। ताका लागून ह्या बाजारात येवपी ग्राहकांक बाजारात भोंवतना सामकी काळजी घेवची पडटा। नेटाचो पावस पडटकीच हे गटार उदकांत भरतात, उपरांत बाजारात समस्या निर्माण जाता। हे गटार नेमके खंय उक्ते आसात, गटारा वयल्यो लादयो नेमक्यो खंय मोडल्यात ते कळपाक मार्ग नाशिल्ल्यान कांय ग्राहक ह्या गटारात पडून जखमी जावपाच्यो घडणुको घडटात। 2 दिसां पयलीं फाटल्या बुधवारा सप्तकी बाजाराच्या दिसा एक जाणटी बायल छत्रपती शिवाजी महाराज संकुला फुडले वाटेन आशिल्ल्या उक्त्या गटारात पडून कांय प्रमाणात जखमी जाल्ली अशें कळटा। तशी म्हायती कांय वेपाऱ्यांनी दिल्या। आता फुडें चवथीचो बाजार भरपाची वेळ आयल्या। अशा ह्या बाजारा वेळार बाजारात प्रचंड गर्दी जातली आनी अशा वेळार ह्या उक्त्या गटारांक लागून भिरांकूळ घडणूक घडपाची शक्यता न्हयकारूं येना। ते खातीर पालिकेन ह्या प्रकारा कडेन ताकतिकेन लक्ष घालून मोडिल्ल्यो लादयो बदलच्यो अशी मागणी ग्राहक आनी वेपाऱ्यांनी केल्या। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।